आज जे दोन्ही लोकसभा मतदारसंघ आहा ताचे जवळ इक्वल सीट वाडिल्ले आसात. पयलीं 19 आशिल्ले तेवटेन सावथा 21 आशिल्ले. जेन्ना हे मतदारसंघ जेन्ना हे जाले इक्वल केले 20 मतदारसंघ फोंड्या तालुक्यांतले पेवळ हे आमच्या मतदारसंघात आसा. जवळ आमचो हे जो आसा म्हणजे सुरवाते पासूनच उत्तर गोंयच्या लोकांनी भरभरून आमकां आशिर्वाद दिल्यात. 4 वेळा हो सीट ताणें म्हाका 4 वेळा निवडून दिला. 5व्याची तयारी ऑलरेडी तयारी नवीन काही सुरू करपाची गरज ना. लोकां कडेन दररोज संपर्क प्रत्येक गांवांत प्रत्येक हातूंतल्यान आमचो संपर्क आसता. एक स्पेशल कार्यक्रम आमी दवरलेलो आसा की प्रत्येक मतदारसंघात एक पूर्ण दीस काडपाचें जें काम आहा तें काम सुरू जाल्लें आसा. जवळ 8 मतदारसंघ आमचे पूर्ण जाल्ले आसात आणि येणाऱ्या एक लास्ट फेरी आसा. अश्यो जवळ 7-8 फेरी आमचे प्रत्येक मतदारसंघात 2014 पासून ऑलरेडी जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे उरिल्ले जे काही 10-12 मतदारसंघ आसात तातूंतल्यान परत एकदा फूल दीस प्रवास करचे. प्रवास जो आसा फूल दीस ते वचपाचें काम आहा तें ऑलरेडी आमी फुडल्या सेशन तशें जालें पार्लमेंटाचें बजेट सेशन तातूंतल्यान हो प्रवास आमी कंटिन्यू करता. सगळे इलेक्शन जी आज फाटले जी 4 इलेक्शन जाली लोकसभेचे 4य हातूंतल्यान एमजे म्हणून सगळ्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आमकां सपोर्ट केला आसा आणि म्हणूनच तर मार्जीन जे आमचें आसा तें पयलींचे म्हणजे 7,000 वयल्यान 1,06,000 गेले. हें ताजें एक द्योतक आसा. कितें गेल्या फावटी आमकां जें मेळिल्लें तेजे पेक्षा मायज करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तेजी विरोधक आनी रुलींग पार्टी आनी विरोधक हे दोनी चलपाक जाय. ताकाच लोकशाही म्हणटात. त्यामुळे आमकां कोणी आयलो तरी उत्तर गोंयची जनता ही योग्य निर्णय आनी योग्य आमकां दितले आशिर्वाद दितले अशी आमकां आशा आसा.